तुम्ही दारगांवचो इन्सिडंट पळयलो. इन्सिडंट आसलो की सकाळी 8:00 सुमार तो एकटो भुरगो की आपल्या कॉलेजीक वचपाक थंय बसीक रावल्लो. तेन्ना दोग जाण एका मोटरसायकलीन येयले आनी तेजेर एसीड मारले आनी एसिडान तो मारून ते थंयसरले जे एक्यूज आहा ते थंयच्यान पळ्ळे. मात तो भुरगो थंयसरूच फडफडटालो. तेन्ना लोकांचे हेल्पा खातीर तो उलो घालतालो, पण कोण रावनासले. पण एकटो मनीस थंयसर रावलो आनी तेणें विचारलें कितें जालें. त्या भुरग्यान सांगलें की आपल्याचेर एटॅक जाला आनी आपलें आंग फूल जळटा. म्हणून त्या दादल्यान बेगींतल्या बेगीन तेज्या फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट करून ती फॅमिली ती त्या स्पॉटार येयली आनी थंयच्यान ताका आजोले हॉस्पिटलान व्हेलो आनी आजोले हॉस्पिटलांतल्यान डायरेक्ट शिफ्ट करून जीएमसीन येयला. आतां जीएमसीन आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जीएमसीन तो स्टेबल आहा. तो आतां नॉर्मल वॉर्डान ताका शिफ्ट केल्लो आनी ताका जी बर्निंग इंजरी 30% बर्निंग इंजरी जाल्या म्हणून आमकां आतां कळोन येता. दुसरी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन येयलें की थंयसर ज्या स्पॉटार जो इन्सिडंट जाला थंयसर पंचनामा करून जो फॉरेन्सीक टीम येयल्या आनी इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन येता की ह्या एसिडाचो लिंक खंय तरी सिंधुदुर्गांतल्या एका फॅमिलीचेर पावला म्हणून कळोन येता. आनी आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती पेडण्या पुलीस करता. सिंधुदुर्गांतल्या ज्या फॅमिलीच्या तांकां कोणाक डावट आहा त्या फॅमिलीचेर जो इन्व्हेस्टिगेशन आतां पेडण्या पुलीस करतले.